लायलो केलो आनी तो एक कॉन्ट्रॅक्टरान कोट केलो टेंडर आनी तो 65% एबाव केलो. सो मिनिस्टर म्हणपा लागलो हितू एबाव दिवपा जायना. सो हांवें हितू आतां तो म्हणटा येता हांवें जेन्ना जुलाय जुलाय 25 तारखेर हांवें जुरावराच्या मिनिस्टराक घातले असेंब्ली सेशनाक आनी तेणें म्हाका हांवें लायट आमगे वयता म्हळ्ळें इलेक्ट्रिसिटी येतोय आनी ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें आपूण टेंडर रोखडो करून दिता म्हूण. पूण टेंडर ताणें ऑर्डर दिवंक ना. परत असेंब्ली हांवें परत पॉयंट घातलो. परत हांवें असेंब्ली एका डिसेंबर 12 तेन्ना म्हाका मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें तो पयलीं टेंडर आपूण कॅन्सील केलो कित्याक तो एबाव आशिल्लो म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर 65% आनी सिंगल जालो म्हणून आनी आपूण रिटेंडर विदीन अ वीक तेणें हावजां मोडो आसा विदीन अ वीक आपूण आनी टेंडर फ्लोट करून ऑर्डर दितलो म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराक काम दितलो म्हूण. पूण आतां जालें डिसेंबर म्हणल्यार आतां 5 म्हयने जाले एक तेगे कांय ना ते आनी फॉलो अप कोताय. सो हांवें मिनिस्टरा ऑफिसान गेलो चीफ इंजिनियराक मेळ्ळो आनी कोत म्हणटाय पोर लायट गेली आनीक हें जालो. सो मिनिस्टर फोन केल्यार फोन काडना. पोर आतां पोर हें जालें व्हड इश्यू जाला सायक्लोनीक हें सगळ्याकूच गेली ती म्हणून आख्या गोंयांत हें जालें लायटी प्रॉब्लेम फोन मिनिस्टर काडना. आनी तो पोर फंक्शन आयलो कोणें सांगता खंय MLA कुंकोळे MLA शिकपा जाय म्हूण काम करपाक. हांव नीव न्हू हांव MLA नीव पूण हांव एज 2 फावट सरपंच जाल्लो आसा परवड्या पंचायतीक 2 फावट जिल्हा मेंबर चॅरपर्सन जालो सावथ गोवा आनी काम कितको करपाचें म्हाका खबर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका कळटा. तेणें कोणें दिगंबराको शिकपा जाय आतां तो मिनिस्टर जालो तेणें हांव सांगता तेणें दिगंबराको मातशें शिकचें कित्याक ताका पावर आहा तितू कळना. आज आख्या गोंयांत लायटी प्रॉब्लेम कित्याक जाता हें पावर मिनिस्टराक हें काम तितू कळना अशें म्हाका दिसता. सो तेणें म्हाज्या दिगंबर कमती कडेन शिकचें कित्याक तो पावर मिनिस्टर आसतना सगळ्यांक बरी लायट मेळटाली पावर. हांव कितें म्हणल्यार लोक पयशे पोताय लोक बील हारी लोकांक आमी गव्हर्मेंट फ्री दिना इलेक्ट्रिसिटी ते थिंग बील हारी कोताय. सो तांकां लोकांक हक्क आसा लोकांक तेणी आमी पावर तांकां बरोबर दिवपाक. आज गोरां 15 वर्सां इश्यू थिंगा कुंकोड्यां चलता लायट आसा सगळें आतां पयलीं रिक्वायरमेंट हें ना रिक्वायरमेंट सुबेज जालो आतां. एक घरां पयलीं घराक ट्यूबलायट फॅनांनी एक टीव्ही चलताली. आतां प्रत्येक घरां कोण AC घायलाय कोण फ्रीज आसा कोण आनी वॉशिंग मशीन आसा लोड वाडला. तो तेणें वाडोवपा जाय न्हू. तुम कनेक्शन दिता ते पयलीं घरां लागले 100 वर्स पयलीं आतां जालें 200 घरां. सो तुम लोड वाडोवपा जाय. तुम फ्री कनेक्शन लोकांक कोण दिनाय. आमी जायते कोले आनी आतां लोक आमी इतुलो बेजार जाला इतुलो फेडअप जाला आमी आतां रस्त्यार येवपाक होला. आनी हांव रस्त्यार येवपाक आमकां लायटीचे प्रॉब्लम जाता म्हूण भायर सरलें म्हळ्यार आमी चान्स दिलो सगळें कितें करपा तें कोलें मेमोरेंडम दिलें सगळें दिलें म्हळ्यार आमगे कांय जायना. जेन्ना आमगे हो न्यू MLA जालो क्लेफस बाब MLA जालो तेन्ना आमी तेज मुखार गेलीं तेज बोगले गेलीं आनी तेणें आमकां भरपूर हेल्प केलो. म्हळ्यार JE घेवन AE घेवन सगळ्या मिटींग बी केल्यो म्हळ्यार ते म्हणटाय ट्रान्सफॉर्मर जाय हें जाय तें जायें पावना जाल्यार कितें करपाचें तें बसून आमी तेमकां विचारलें म्हळ्यार जायना कांयच. आमचे जे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसा लायटीचे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा खातीर ताणें ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर पांडुरंग मडकयकराक हावसा भितर रिक्वेस्ट केल्लें की आमचे जे कुंकोळेचे जे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जावपाक जाय म्हणून. आनी ताणें ताका आश्वासन दिल्लें की आपूण तुका 12 ट्रान्सफॉर्मर दितलो आनी हे 12 ट्रान्सफॉर्मर तूं कुंकोळे ज्युरिडिक्शना भितर कुंकोळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तूं इन्स्टॉल करून घे म्हणून. पूण आयज म्हाका दिसता इलेक्शन जावन अरावंड 1.5 वर्स जालें अजून पर्यंत कसलें आश्वासन ताणें पूर्ण करूंक ना. आनी ताका लागून आयज आमच्या कुंकोळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लायटीचे प्रॉब्लेम सारकें मोठें जाल्ले प्रमाणांत जाल्लें आसा. लोक जाणटे जे आमचे आसात ते म्हणटात की आफ्टर गोवा लिबरेशन अशें प्रॉब्लम केन्नाच जालें ना म्हणून जें आयज जालां